पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे बरोबर तज्ञ दोतोर आसात ते म्हणजे डॉक्टर पन्नग एस कुमार, असिस्टंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकोलॉजी, जाका आमी न्याय वैद्यकीय आणि विख विज्ञान विभाग अशें म्हणटात. गोवा मेडिकल कॉलेजीचे हे एक महत्वाचो डिपार्टमेंट. आणि आयचो विशय आसा तो म्हणजे मातसो भिवपाचो, मातशें शादूर रावपाचें, मातशें अलर्ट रावपाचें, ते म्हणजे सोरोपाचें चावप आनी ताचेर उपाय. आता सोरोप कसो चावता, कित्याक चावता, खंयचो चावता, खंयचो विखारी, खंयचो नॉन विखारी हाची विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर म्हजे बरोबर स्टुडियोन आसा डॉक्टर पन्नग एस कुमार. डॉक्टर नमस्कार आणि नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे 19 सप्टेंबर हो जो दीस आसा तो आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर आमी सोरपा विशीं जागृताय निर्माण करपा विशीं म्हणजे सर्पदंश हाचे विशीं अलर्टनेस किंवा अवेरनेस निर्माण करपा खातीर म्हणून एक मनयतात. हाचे व्हडलें म्हत्व कितें त्याच्यान आमी सुरू करूया. त्याच बरोबर सर्पाचें सैमान महत्व कितें हें आमी थंय फुडें वचया. नमस्कार. थँक्यू फॉर हॅविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम. आता सोरोप किंवा आमी कोंकणीन जिवाणें म्हणटात, आता सैमाची जैविक कीटक नियंत्रण पद्दत म्हणून काम करतात आणि पर्यावरणीय समतोलन दवरपाक तांची एक चड म्हत्वाची भूमिका आसता. हे सरपटी प्राणी कृंतकाचे म्हणजे रोडंट्साचे लोकसंख्येचे नियंत्रण करतात. एक सोरोप दर वर्साक शेकड्यांनी रोगाचो संसर्ग करपी कृंतकाचो नाश करपाक शकता आणि अशे तरेन शेतकी पिकाचो नाश जावप आणि रोगांचो संसर्ग जावप आडयतात. दुर्दैवान मनीस आणि सोरोपांच्या मदलो संघर्ष वाडत आसा. अशा तरेन सोरोप वारंवार चाबतात. तशेंच जागृताय नाशिल्ल्यान सोरोप मारपाची घडणुकूय चडांत चड घडटात. जायते फावटी मनशांक सोरोपा कडल्यान वाचोवचे परस सांगपाचें म्हणल्यार उरफाटें आसता की सोरोपांक मनशा कडल्यान वाचोवचें पडटा. खूब बरें वाक्य आसा. म्हाका दिसता हेंच वाक्य फुडें व्हरतना आमी लक्षांत दवरपाक जाय की जशें आमी आमचो जीव वाचोवपाक सोदता तशें सोरोपूय आपलो जीव वाचोवपाक सोदता. आणि आमच्या मनान एक भय निर्माण जाल्लो आसा सोरपा विशीं की आमी कसलोय सोरोप दिसलो रे काय मारून उडोवपाचो प्रयत्न करता, विच इज व्हेरी हार्मफूल. कारण एक सोरोप कितकोशा तरेन आमकां उपयोगी पडटा हाचे आमकां डॉक्टर पन्नगान आतां विस्कटोवन सांगला. डॉक्टर म्हाका सांगा, भारतांत विखारी सोरपांच्यो कितल्योश्यो प्रजाती आसात आणि भारतांत सोरोप चावल्यार मरण येवपाचें प्रमाण कितलेशे आसात? आय एम टॉकिंग बिकॉज इट वर्ल्ड वायड इज अ बिग फिगर. सो आमी भारता विशींच उलोवया. भारतांत 3000 परस चड सोरोपाच्यो प्रजाती असतात आणि तातूंतल्यो सुमार 60 प्रजाती विखारी जावन आसात. विखारी सोरोप चाबल्यार जावपाची जी विखारीपण आसा तेका आमी इंग्लिशान इन मेडिकल टर्म्स ऑफिटॉक्सिमिया अशेंच म्हणटात. भारतांत 2000 ते 2019 या 2 दशकात सुमार 12 लाख म्हणजे वर्सुकी सरासरी 58,000 सोरोप चाबून जाल्ल्या मरणाची प्रसंगा घडल्यात, जी आंतरराष्ट्रीय पावड्यार सगळ्यात चड जावन आसा. अनफॉर्च्युनेटली गोंयांत दर वर्साक सुमार 500 ते 600 सोरोप चाबण्याची प्रसंग घडटात. अच्छा. सो जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन पळयतात तेन्ना वी कॅनॉट ओवरलूक किंवा अंडर एस्टिमेटूय करूं शकना किंवा एक ताचो चड हायप करून सोरोप चावल्यार मनीस मरतात अशें आमी निश्कर्श काडूं शकना. म्हाका सांगा, जेन्ना डॉक्टर आमी ह्या विशया कडेन वळटा तेन्ना एक म्हत्वाचो विशय असो आसा की हे सोरोप जे चावतात पळय एका विशिश्ट वर्गाक तांचे चड करून तांचे अशें प्रमाण दिसून येता. ते खंयचो वर्ग तो? बायलां परस दादल्यां मदीं सोरोप चाबपाची प्रसंगां चड प्रमाणांत दिसून आयल्यात. हाचें कारण हें आसा की घरांतल्यान भायर रावन काम करपाची शक्यताय बायलां परस दादल्यांनी चड आसता. तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी खास करून शेतकी आनी घरा भायर वावुरपी वर्गांक सोरोपाच्या संपर्कान येवपाची शक्यताय चड आशिल्ल्यान शारांतल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत गांवगिऱ्या लोकां मदीं सोरोप चाबपाचें प्रमाण चड दिसून येता. वेवसायीक आनी आर्थीक नदरेन पळयत जाल्यार उत्पादक पिरायेचे गटाक म्हणजे इकॉनॉमिकली प्रोडक्टिव्ह एज ग्रुपाक चड धोको दिसून येता. सोरोपा निशाचर जीव आशिल्ल्यान
सूर्यास्त आणि सूर्योदय हांचे मदीं हें प्रमाण वाडटा. तशेंच पावसाळ्यांत आनी पावसा त्वरीत उपरांतच्या काळान हें प्रमाण वाडटा. कारण एक तर पावसाळ्यांत शेतकरी काम वाडटा आनी दुसरें म्हणजे सोरोपांच्या बिळांत हुंवार आयिल्ल्या कारणाक सोरोपां चडांत चड उदक जमना सारख्या एका उंच सुवातीक सोदून आनी शिकार सोदून आपल्या बिळांतल्यान भायर सरतात. आनी ह्या कारणाक लागून मनशांच्या आनी सोरोपांचो संपर्क वाडटा. तशेंच पावसा त्वरीत उपरांत कापणीच्या वेळार परत शेतकरी काम वाडटा आनी मनशाच्या द सेम थिंग हॅपन्स, मनशाच्या आनी सोरोपांचो संपर्क वाडटा. बरोबर. म्हणजे संपर्क वाडटा आनी संघर्श वाडटा अशें आमच्या संघर्ष अनफॉर्च्युनेटली. म्हाका सांगा डॉक्टर, जेन्ना आमी गोंया विशयी उलयतात तेन्ना गोंयांत कशा तरेचे सर्प चडश्यो प्रजाती आमकां गोंयांत दिसून येतात? वैजकी नदरेन गोंयांत म्हत्वाच्यो ज्यो विखारी प्रजाती आसात तातूंतले जे मुख्य 4 प्रजाती आसात ते चडशे मरणांक जबाबदार आसात. आनी ह्या 4 प्रजातीक आमी द बिग 4 अशें म्हणटात. आतां हे बिग 4 हे जावन आसात कॉमन कोब्रा, ऑल्सो नोन एज द स्पेक्टकल्ड कोब्रा ऑर बायनोसेलेट कोब्रा. हेका आमी कोंकणीन नाग किंवा पार्रो म्हणटात. देर आर डिफरंट लोकल नेम्स, देर इज वेरिएशन. मागीर कॉमन क्रेट आसा हेका काणेर म्हणटात. आतां कोब्रा आनी क्रेट ह्या सर्पांचे विख जे आसा ते तंत्रिका विखारी विख आसता, म्हणजे द वेनम इज न्यूरोटॉक्सिक इन इट्स इफेक्ट. मागीर आसा रसल्स वायपर, हेका आमी कोंकणीन घोणस, कुसडो, कुस्को मांडोळ अशें म्हणटात. आनी सॉ स्केल्ड वायपर आसा जेका आमी फुरशें, रक्त मांडोळ, रक्त मंडोळी अशें नांवांनी आमी म्हणटात कोंकणीन. रसल वायपर आनी सॉ स्केल्ड वायपर ह्या सर्पांचे विख रक्त विखारी विख आसता, म्हणजे इट इज हिमोटॉक्सिक इन इट्स इफेक्ट. मागीर प्रादेशीक प्रजाती आसा तातूंतले आसा वेस्टर्न घाट्स किंग कोब्रा, हेका आमी नागराज किंवा राजनाग म्हणटात. दिस इज अगेन न्यूरोटॉक्सिक. मागीर 3 तरेचे पीट वायपर्स आसा, बॅम्बू पीट वायपर, हम्प नोज पीट वायपर आनी मलाबार पीट वायपर. हेंका आमी कोंकणीन चापडो म्हणटात. दीज आर ऑल्सो हिमोटॉक्सिक इन इट्स इफेक्ट. आतां दर्यांतले थोडे सोरोप आसता. आतां मतीन दवरपाची गोश्ट अशी आसा की सगळे दर्यांतले सोरोप विखारी आसताच. अच्छा. बाय थंब रूल. आनी चडशे चाबणे जे आसा ते रांपणकाराक फांतोडेर आनी सांज वेळार जाळ्यांतल्यान सोरोप सोडयतना जातात. सो बेसिकली एक तुम्ही महत्वाची गोष्ट सांगली ते म्हणजे दर्याचे जे सोरोप आसा ते सगळे विखारी असतात. पण बाकी जे जमनीर जसे सगळे सोरोप आमकां दिसून येतात गोंयचे सुद्दां जाल्यार तातले सगळेच विखारी आसनात. तर म्हाका सांगा आता विखारी आणि नॉन विखारी म्हणजे विख आशिल्लो आनी विख नाशिल्लो सोरोप हांचे फरक कसो करप? आता फरकाचे जे सामान्य चिन्ह आसात ते चुकीचे आसूंक शकता. आता सारखे वळख करपाक सर्पांचो स्केल पॅटर्न पळोवचो पडटा आनी हें करपाक तज्ञताय जाय लॉजिकली. आता सामान्य मनशान ह्यो बारीकसाणी कळपाची वा समजून घेवपाची शक्यताय नासता किंवा इट्स मिनिमल. आनी वयल्यान फक्त वळखुपा खातीर सर्पा लागीं पावपाचो यत्न करप ही मूर्खपणा. आनी हाका लागून सामान्य मनशान प्रत्येक सोरपाक संभाव्य धोक्याचेच अशें मानचें आनी सुरक्षीत अंतर दवरचें. मुख्य प्रजातीचे जे सामके खाशेले वळखुपाचे चिन्ह आसात ते अशें आसा की कॉमन कोब्रा नाग जो आसा ताका एक फण आसता, इट हॅज अ हूड, ज्याच्या फाटल्या सायडीक एक चश्म्याच्या आकाराचे चिन्ह आसता. आता कॉमन क्रेट काणेर जो आसा हेका ब्लॅक किंवा ब्लुईश ब्लॅक रंगाच्या आंगाचेर धवे नॅरो क्रॉस बँड्स आसता, म्हणजे पट्ट्यो असतात. घोणस जो आसा रसल वायपर हेच्या आंगाचेर ओवल म्हणजे तांतयाच्या आकाराचे किंवा गोल आकाराच्या स्पॉट्साचे 3 रोज असता. आणि हे जे स्पॉट्स आसात तांकां काळ्या रंगान रेखांकीत धवे किंवा हळडुवे बॉर्डर असता. आणि तकलीचेर एक टिपिकल एरोहेड शेप्ड मार्क म्हणजे बाणाच्या तोकाच्या आकाराचे एक चिन्ह असता. फुरशें जे आसा सॉ स्केल्ड वायपर तेका तकलीच्या वयर एक टिपिकल बर्ड फूट मार्क असता, बर्ड फूट शेप मार्क असता, म्हणजे पक्षीच्या पांयाच्या आकाराचे चिन्ह. आता राजनाग जो आसा किंग कोब्रा तो सामान्य नागा परस एक तर खूबच लांब आसता आनी इट्स बॉडी इज ऑल्सो फॅटर. आनी ताच्या आंगाचेर हळडुवे किंवा धवी क्रॉस पट्ट्यो असतात आनी ताका फणो आसता, हूड आसता, पूण त्या फाटल्या सायडीक ताका चश्म्याचे चिन्ह नासता. आता जे पीट वायपर्स आसा हेंका दोळ्या आनी नाकाचे उगडपा मदीं म्हणजे बिटवीन द आयज अँड द नॉस्ट्रील पिट्स आसता, म्हणजे फोण कशें आसता. आनी हेंचे द फंक्शन ऑफ दीज पिट्स इज उष्णताय सोदून काडप, म्हणजे टू फॉर हीट डिटेक्शन. दॅट्स द वे दे डिटेक्ट देयर प्रे.
हम्प नोज्ड पिट वायपर जो आसा हेका तोंड जो आसा तेजो तो फुडल्यान बारीक जायत वता. इट हॅज अ टेपरिंग फेस आनी तेज्या निमण्या भागाचेर एक कुबड म्हणजे एक हम्प कसो असतो. सो बेसिकली हे सगळे जेन्ना एखादो जाणकारूच समजू शकतलो आनी जशें तुमी थोड्या वेळा पयलीं सांगलें की खंयचोय सोरोप आसूं मनशान सुरक्षीत अंतर दवरचें. पण ह्या वाक्याचो लोक म्हणजे हे जरी बरोबर आसलें तुमच्या पद्दतीन तरी पण सर्वसामान्य मनीस सोरोप दिसलो काय ताका मारपाचोच प्रयत्न करता 90% ऑफ द टायम्स वीच आय हॅव सीन, एक्सेप्ट जे कोण एक्सपर्ट्स आसात जेंकां तज्ञ म्हायती आसा ते लोक तो ना हो विखारी न्हय किंवा हाका सोडचो किंवा अशे तरेचो विचार हाडटात. म्हाका सांगा इतके ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जेन्ना आमी पळयता तेन्ना अशेंय जाता आसतलें की बरेचशे फावटी आमचे कडून नॉन पॉयझन म्हणजे वीक नाशिल्लो सोरोप आमचे कडून मारलो गेल्लो वता अशें म्हणचें पडटलें. करेक्ट म्हणजे कोंकणी म्हजी जर बरोबर आसा जाल्यार म्हणजे आमचे कडसून वी किल अननोविंगली ऑर नोविंगली वॉट एवर. तर हे प्रजाती ज्यो आसा खंयच्यो प्रजाती आमी ते पॉयझनस समजून चुकीच्या संदर्भान किंवा चुकीचें कॅल्क्युलेशन करून मारतात. सो तातूंतलो एक इंडियन रॅट स्नेक आसा तेका आमी दिवोड म्हणटा. सो इट इज कॉमनली मिस्टेकन फॉर कोब्रा. मागीर कॉमन इंडियन वुल्फ स्नेक आसा जेका आमी कावड्यो किंवा कवडा म्हणटात. तेजे गोंदळ क्रेट बरोबर काणयेर बरोबर जाता. आनी कॉमन सँड बोआ आसा तेका आमी मालूण किंवा माणूळ म्हणटात आनी दॅट इज कन्फ्युज्ड विथ घोणस म्हणजे रसल्स वायपर. देन देर इज अ स्नेक कॉल्ड चेकर्ड कील बॅक जेका आमी येवाळे, हेवाळे, पाण घोणस, पाण सोरोप ह्या नांवांनी आमी ताका रेफर टू इट. आनी तेजे गोंदळ कोब्रा बरोबर जाता. देन देर इज कॉमन ब्रॉन्झ बॅक ट्री स्नेक जेका आमी पास्को, नानाटो, नानाडो अशें म्हणटात. दिस इज कन्फ्युज्ड फॉर द पिट वायपर म्हणजे चापडो. सो ह्या सगळ्या कन्फ्युजनान बिचारो नॉन पॉयझनस म्हणजे वीक नाशिल्लो सोरोप मारलो गेल्लो वता अशें म्हणप बरोबर जातलें किंवा खेदान म्हणचें पडटलें. विच शूड नॉट हॅपन. इट शूड नॉट हॅपन. म्हाका सांगा डॉक्टर खुबशे फावटी आमकां कितें जाता एखाद्या मनशाक सोरोप चावलो जाल्यार मे बी इफ द पीपल अरावंड आर व्हेरी विजिलंट किंवा तो मनीस अलर्ट आसा जाल्यार तो तेका तो सोरपाक पळयता किंवा तेका तो मनीस तो सोरोप दिसता जाल्यार हाव वी हॅव टू टॅकल दीस सिच्युएशन. म्हणजे ताका तो सोरोप मेळ्ळो अशें समजुया की तो धरू शकलो किंवा वॉट एवर इट इज मॉडरेटिव्ह ही हॅज एक्सेप्टेड जाल्यार अशा वेळार कितें करचें आनी कितें करचें न्हय. पहिली गोष्ट म्हणजे आबूज जावं नाकात आनी सोरोपाक मारूं नाकात. सोरोप जे आसात ते मनशांक टाळपाक पसंत आनी प्रयत्न करपी प्राणी असतात. ते आतां सोरोप जे आसा ते कृंतक सोदतना म्हणजे वायल सर्चिंग फॉर रोडंट्स वा मनीस आनी जनावरांच्या रावपाच्या वाठारांच्या सैमीक अभिसरणाक लागून म्हणजे संगमाक लागून फक्त चुकूनच आमच्या वाठारांनी भितर सरतात. अनधिकृतपणान तांकां धरप किंवा मारप हो वन्यजीव कायदो 1972 खाला गुन्यांव जावन आसा. सो यू हॅव टू रिमेंबर इट्स अ पनिशेबल ऑफेन्स. आतां सोरोप मेळ्ळो जाल्यार घेवपाची पावलां खंयची कितें करपाचें. सामकें शांत रावपाचें, उग्गी रावपाचें आनी अचकीत हालचाली टाळपाची. सोरोपाक पळून वचपाची सुवात दिवन आमी ल्हवू ल्हवू फाटीं सरपाचें. ज्या सुवातेन सोरोप आसा त्या सुवातींतल्यान वा वाठारांतल्यान लोकांक आनी पाळीव प्राणींक पयस करपाचें. जनावरां तशी हुशार असतात, तांकां आमच्या परस बेगीन कळटा की अमक्या सुवातेर सोरोप पावला म्हणून आनी ती आमच्या परस बेगीन सतर्क जातात. खूब फावटी अशें घडटा की घरांतलो पोसलेलो सुणोच भोगता आनी भोगून भोगून तो बोळ घालता आनी आमकां सतर्क करता, जागरूक करता की घरांत सोरोप आयला म्हणून. पूण पोसलेली गोरवां बी जरी तर आसत इन रुरल एरियाज घरा कडेन आमी मातशें सांबाळपाचें की आबूजपणां जावची न्हय. because we do not want panic and chaos amongst the cattle running berserk here and there because of the presence of a snake. सोरोपाक केन्नाच मारपाचो वा हातीन धरपाचो यत्न करचो न्हय. We have to remember this. Trained snake rescuers जे आसात म्हणजे प्रशिक्षित सोरोप सोडवणूक करपी मनीस त्यांच्या कडेन आमी बेगोबेग जाता तितले बेगीन संपर्क सादचो. एक सुरक्षीत सुवातेर आमी उबे रावन ज्या जाग्यार सोरोप आसा त्या जाग्याचेर आमी नदर दवरचें जो पर्यंत रेस्क्यूअर पावता तो मेरेन. आतां सोरोप सोडप्या कडेन संपर्क कशें करपाचें. एक आसा मुख्य म्हणजे गोंय वन्य विभाग गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हेल्पलायन आसा. उत्तर गोंय जिल्ल्याचे नंबर जावन आसा 222772 आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्याचे नंबर जावन आसा 27502446. मागीर थळावे म्हणजे लोकल अनुभवी रेस्क्यू वॉलंटियर्स, NGOs आनी ऑनररी वायल्ड लायफ वॉर्डन्स तांकां संपर्क करचो. आतां गोंयांत जायते आमचे अशे स्नेक रेस्क्यू वॉलंटियर्स आसात
प्रत्येक एरियात एक ना एक कोण ना कोण असताच. आता उदाहरणाक बेनहेल अंतावबाब आसा, अमृत सिंग आसा, चरण देसाय आसा. ह्या भाशेन तुमच्या एरियान पळयात की पत्तो काडात की कोण कोण रेस्क्युअर्स आसात ते, आनी तांचो तुमी कॉन्टॅक्ट नंबर नोट करून दवरात आनी आपल्या घराब्यांतल्या लोकांकूय सदस्यांकूय बी तुमी तो नंबर दिवन दवरात, कित्याक केन्ना गरज पडत सांगून नजप. आता गोंय पुलीस 100 नंबराचेर किंवा उजो पालोवपी आनी आपातकालीन सेवा फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेस 101चेर, जनरल एमर्जन्सी हेल्पलायन नंबर 112 ह्या नंबराचेर कॉल केलो जाल्यार तेय बी तुमकां वन्य विभागा कडेन संपर्क करून दिवंक शकता. अवॉयड अनप्रोफेशनल अँड सेल्फ प्रोक्लेम्ड रेस्क्युअर्स. आनी अजिबात स्टंट करपाचो यत्न करूं नाका. आतां स्वरुपान धरलो की रोखडे मोबायल काडलो, सोशल मिडियाचेर इंस्टाग्राम रील काडलो, तें माच करूं नाका. डू नॉट रिस्क युअर लायफ्स. आपातकालीन आळाबंदा म्हणजे एमर्जन्सी कंटेनमेंट ऑफ द स्नेक करपाचो यत्न फक्त सामकीच गरजेची परिस्थिती आसत आनी तुमी अनुभवी असल्यारच करचें. ते कशें करपाचें म्हणजे सोरोपाक एका सुरक्षीत कुडीत गायड करून व्हरपाक एक लांब बडी वापरपाची किंवा दाणो वापरपाचो आनी ताका आडोवपा खातीर कुडीची दारां बंद करपाची. सोरोप कुडींतल्यान पळून वचचो न्हय म्हणून दारां आनी जमनीच्या मदीं एक लुगट किंवा तुवालो शिरकून दवरचो. तुमी प्रशिक्षीत नासत जाल्यार रेस्क्यू कंटेनर्स किंवा बॅग्साच्या भितर सोरोपाक घालपाक प्रयत्न करूं नाकात. फक्त पयसुल्ल्यान सोरोपाचेर नदर दवरात. सोरोप जरी तर उक्त्या वाठारान आसा, उदाहरणार्थ तुमच्या घरांतल्या आंगणात आसा आनी तुमकां अशें दिसता की रेस्क्युअर जो आसा तो पावता म्हणसर सोरोप पळून खंयच्या असल्या सुवातेर वचून लिपूंक शकता ज्या सुवातेर मागीर रेस्क्युअर पावल्या उपरांत तुमकां तो ना मेळत, जाल्यार तुमी बऱ्याच अंतराचेर उबे रावन एक व्हडली उलटयल्ली परतयल्ली टोपली किंवा व्हडली जड कंबळ सोरोपाचेर शेवटून उडोवपाचो प्रयत्न करा. जरी तर ते आपल्या लक्षाचेर पडूंक ना जाल्यार तुमी परत प्रयत्न करचे न्हय, नाजाल्यार सोरोप तुमकां चाबूंक शकता. If you miss your aim once, do not try again because the snake will aim for you and chances are that he is less likely to miss his aim. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, आतां हें तुमी सांगलें न्हय, पण केन्ना कितें आसा बाय द टायम आमी रेस्क्यू टीम मेंबराक आपयता किंवा कॉन्टॅक्ट करता, तो म्हणसर टायम वता. बाय द टायम कारण एक गडबडी सुचना आनी बाय द टायम तूं ताका लागता तेन्ना तो अवेलेबल आसता अशें न्हय. तर अशा वेळार हाव टू मॅनेज विथ दीस सिच्युएशन. आतां सोरोप ज्या कुडीन दिसला तो वाठार वेगळो करचो, आयसोलेट करपाचो आनी कुडींतली दारां बंद करपाची. आनी ज्या भशेन आय जस्ट टोल्ड यू, सोरोप कुडींतल्यान एस्केप जावंक जायना, पळोवंक जायना म्हणून दारां आनी जमनीच्या मदीं एक लुगट शिरकून दवरपाचो. लायटी पालोवपाची, ओके, बिकॉज सोरोपांक काळोख आवडटा देखून तांकां दुसऱ्या वाठारान पळून वचच्या परस थंयच लिपून रावप पसंद आसतलें. हें म्हत्वाचें कारण फुडें रेस्क्युअर पावतकच तुमकां सोरोपाचो सोद करपाक त्रास जावपाक जायना. आनी तुमची पोसलेली धाकटी जनावरां कुडींतल्यान भायर काडात. संभाव्य शिकार आकर्षक धाकट्या जनावरांक म्हणजे सुणे आसा, माजर बुकले, कोंबे कोंबड्यो, सोंशे आनी असली हेर धाकटी जनावरां तांकां पयस करपाची. आनी फुडल्या वर्किंग आवर्सान अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क सादचो. आनी रेस्क्युअर पावल्या उपरांत सोरोप आसा त्या सुवातेन तुमी परतून प्रवेश करच्या पयलीं बारीकसाणीन तपास करपाची. डॉक्टर, आतां आमचे कडेन एक 4 मिनटां आसात कारण विशय खूब व्यापक आसा. तेन्ना म्हाका दिसता सोरोप आमी खंयचो पॉयझनस म्हणजे विषखारी हाचे कशें आयडेंटिफाय करप हें, आनी दुसरें म्हणजे हाव टू टॅकल हें सिच्युएशन जेन्ना सर्पदंश जाता तेन्ना आमी कितें करप. कारण आमी जे ट्रेडिशनली पुस्तकान आमी शिकल्या ते वयर बांदप तें आतां बरोबर काय ना हाचेर मातशें विस्कळून म्हायती दियात. आतां जे न्युरोटॉक्सीक स्नेक बायट आसा तेजे लक्षण आसता दोळ्यांची पळवणी देंवप, ओके, ड्रुपींग आयलिड्स, डबल विजन दुप्पट नजर, गिळपाक त्रास जावप, उलोवपाक त्रास जावप आनी श्वास घेवपाक त्रास जावप आनी प्रगतीशील पक्षाघात म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह पॅरालिसीस जेका लागून श्वसन क्रिया बंद जावपाक शकता. हिमोटॉक्सीक स्नेक बायटाचे जे लक्षण आसा ते आसा चाबलेल्या जाग्यांतल्यान चड रगत सुटप, मुतांत रगत येवप आनी दांतांच्यो ज्यो हिरड्यो आसात गम्स तातूंतल्यान रगत सुटप आनी चाबणीच्या सुवातेर खर सूज येवप आनी दुखप, रगत गोठेवपाची विकृतताय जावप, ब्लड क्लॉटिंग एबनॉर्मॅलिटीज, ओके. आनी देन देर आर ऑल्सो सायटोटॉक्सीक अँड मायोटॉक्सीक इफेक्ट्स म्हणजे जे लोकल बायट सायट आसा थंय जे सेल्स आसा तेंचो नाश जाता, ओके. सो देन देर इज मायोटॉक्सीक इफेक्ट ऑफ द वेनम ऑल्सो म्हणजे जे स्नायू आसा स्नायूंक
जो वेना वीक आसा तो इबाडटा आनी ताका लागून किडनी फेलियर जाता हें आसा लक्षण. आतां जे लोकल बायट सायट आसा थंय चड दुखता आनी बेगीन सूज येता, फोड येता, ब्लिस्टरींग जाता आनी दुय्यम संसर्ग जावंक शकता म्हणजे सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. मागीर एक आसता ड्राय बायट्स म्हणून, म्हणजे जेन्ना विखारी सोरोप चाबता पूण चाबलेल्या सुवातीन तो वीख सोडिना कित्याक तो आपल्या विखाक मनशाचेर व्हाया करूंक सोदिना. सो दॅट्स कॉल्ड अ ड्राय बायट. आनी राजनागाक ही अशी एक प्रवृत्ती दिसून आयल्या. सो दॅट इज अ पॉसिबिलिटी. डॉक्टर म्हाका सांगा, आतां सोरपान चावल्या उपरांत हो सोरोप चाविल्लो जो तो विखारी आशिल्लो काय अविखारी किंवा वीख नाशिल्लो आशिल्लो हें कशें कळप? फक्त चाबपाची म्हणजे घासाची सुवात पळोवन आमी विश्वासान सांगू शकनात की घास मारिल्लो सोरोप विखारी आशिल्लो काय ना तो. फक्त 82 to 88% केसींनी, नॉट ऑल 100% केसीस, फक्त 80 up to 88% केसींनी आमकां चाबपाच्या दाताचे निशाणे दिसून येतात. द फँग्स ऑफ स्नेक्स आर लायक निडल्स, सुया भशेन. सो द मार्क्स कॉज्ड बाय देम आर लायक 2 pin points. So only in some cases do we see proper prick marks. In many cases there may only be just one mark, or there may be a single or double scratch marks with reddening around over and about the marks. आणि काय विखारी चाबड्यांनी सुरवेक उण्यांत उणी लक्षणां दिसतात and only with the further passage of time do symptoms appear. म्हणून ह्या कारणाक लागून फक्त थळाव्या लक्षणांचेर आदारून रावचे न्हय आनी कमीच कमी 24 वरां निरीक्षण करपा खातीर इस्पितळांत दाखल करपाची गरज आसता. दुर्दैवान खूबदां जे तुम्ही सांगले उपचारांत मदत करपाच्या हेतून दोतोरा मुखार सोरोपाक दाखोवन त्या सोरोपाची वळख करपा खातीर लोक सोरोपाक मारतात. हें करचें न्हय. इन्स्टेड ऑफ दॅट टेक अ फोटोग्राफ इफ पॉसिबल. हाव टू मॅनेज. आतां जेन्ना जालो स्नेक बायट जालो जाल्यार आमी कितें करप? कारण तें सांगलें न्ही हांवें की खुबशे फावटी आमी ट्रेडिशनल जे आमी शिकत आयल्यात ते आनी आतां जे म्हणजे नवी विचार पद्दती आसता तातूंत कितें तरी फरक आसतलो. सो वॉट इज लेटेस्ट अँड वॉट इज द बेस्ट? आय वूड पुट इट लायक दीस. म्हणजे आमी कितें करप? पिडिताक म्हणजे दुयेंताक शांत दवरचो आनी ताका सांगपाचें की प्रभावी उपचार उपलब्ध आसा म्हणून आनी हाची ताका खात्री करून दिवपाची. नेवर टाय अ टुनिके अबव द बाईट, म्हणजे घासाच्या वयर केन्नाच दोरी बी बांदपाची न्हय कित्याक इट कट्स ऑफ दी आर्टिरियल ब्लड सप्लाय टू द लिम्ब. रक्त संचार बंद जाता. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी ती दोरी सोडयता तेन्ना देर इज अ सडन रिलीज ऑर अ बोलस इफेक्ट ऑन रिमुवल. म्हणजे दोरी सोडयतकूच अकस्मात विखाचो रक्ता भितर संचार जाता, विस्तार जाता, जे जावपाक जायना. विखाचो प्रसार आतां उणो करपा खातीर आमी वॉट वी हॅव टू डू इज प्रेशर इमोबलायझेशन. फर्स्ट वी हॅव टू रॅप अ बँडेज डायरेक्टली अबाव. आतां समज हांगा घास मारला, सो आय एम जस्ट गिवींग इलस्ट्रेशन. हांगा एक पॅड दवरपाचो ऑन द बायट आनी एक बँडेज हेच्या वयर बांदपाचें ओवर द बायट आनी बोटांतल्यान स्टार्ट करून हे एलास्टोक्रेप बँडेज आसा हेका अराउंड द लिम्ब बांदपाचें फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फिंगर्स रायट अप टू द आर्मपिट्स. ओके. आनी एक चडूय टायट आसपाक जायना आनी चडूय लूज आसपाक जायना आनी जॉयंट हालूंक जायना म्हणून एक बडी किंवा दाणो असो दवरपाचो आनी तेज्या भोंवतणी ते क्रेप बँडेज बांदपाचें. ऑल्सो यू कॅन टू प्रिवेंट द लिम्ब फ्रॉम मुवींग यू कॅन टाय द बँडेज अराउंड द जे लिंब आसा आनी अराउंड द बॉडी, अराउंड द ट्रंक यू कॅन टाय द बँडेज, म्हणजे तो हात हालूंक जायना म्हणून. आनी सूज येवपाच्या पयलींच ज्युवेलरी जे आसा, दागिने जे आसा, घट्ट कपडे सगळे काडून उडोवपाचे आनी रोखडेच लागींच्या सरकारी प्राथमीक चिकित्सा केंद्रांत व्हरपाक जाय. म्हत्वाच्या लक्षणांचेर नदर दवरपाचें आनी गरज पडल्यार CPR म्हणजे कार्डिओ पाल्मरी रिससिटेशन तेची तयारी करपाक जाय. प्रत्येक नागरिकाक आयडियली ही शूड नो हाऊ टू डू CPR. आतां वळख करपा खातीर सुरक्षीतपणान शक्य जाल्यार सोरोपाचो एक फोटो काडून दवरपाचो, पूण फोटो काडपा खातीर सोरोपाच्या फाटोफाट तुमी वचूं नाकात. कारण सोरोप जे असतात दे हॅव अ व्हेरी फास्ट रिएक्शन टायम आनी अविश्वसनीय असतात आनी वेगान तुमचेर ते प्रहार करूंक शकता. ओके. सो आतां प्राथमीक उपचारात टाळपाची गंभीर चुकी खंयची ती म्हणजे टुर्निकेट, दोरी केन्ना बांदपाची ना आनी चाबपाच्या सुवातेर चीर म्हणजे कट्स अँड इन्सिशन्स केन्ना दिवपाचे ना. वीख चोकून काडपाचो प्रयत्न करूं नाकात. बर्फ किंवा थंडसाण लावपाचें ना. सोरो, शामक पदार्थ ते पेशंटाक दिवपाचे ना. आनी इफ द पेशंट इज ड्राउजी बिकॉज ऑफ द न्युरोटॉक्सिक स्नेक बायट उदक दिवपाक ताका पिवपाक दिवपाक प्रयत्न करूं नाका कित्याक उदक श्वासाच्या नळ्यांत वचून तो मनीस उदकाचेर चोक जावन मरूंक शकता. वीज लावपाचो, इलेक्ट्रीक करंट दिवपाचे प्रयत्न करूं नाका.
आणि पारंपरीक गांवठी उपायांनी वेळ वाया करू नका. आता मतीन दवरपाचे महत्वपूर्ण मुद्दे हे आसा की स्नेक बायट्स आर मेडिकल एमर्जन्सीज वीच रिक्वायर इमिजिएट हॉस्पिटल अटेन्शन आणि चडशे मरण जे आसा ते उपचाराक कळाव जाल्ल्यान किंवा प्राथमीक उपचारात चुकीक लागून जातात. So for emergencies in Goa, you have to contact the nearest PHC or the urban health center, community health center, district hospital, or Goa Medical College. आता हॉस्पिटलान पावले उपरांत दुयेंतीक कमीच कमी 24 वरां निरीक्षण करपा खातीर इस्पितळांत दाखल करतात. पॉलिवॅलंट अँटी स्नेक वेनम जो आसा तो हो निश्चित जिवाक वाचोवपी उपचार जावन आसा आणि हाका दुसरो पर्याय ना. ESV प्रभाव आसा मुख्य 4 विखारी प्रजातीच्या विरुद्ध. सी स्नेक्स आणि हम्प नोज्ड पिट वायपर जो आसा यांच्या विखाच्या विरुद्ध हाचो कांयच प्रभाव जायना. फॉर दीज स्नेक बायट्स सपोर्टिव्ह इंटेन्सिव्ह ट्रीटमेंट इज गिवन. ESV दिल्यानंतर घडयेक ॲलर्जिक रिॲक्शन जावंक शकता, पूण तुम्ही याद दवरूंक जाय की आपत्कालीन उपचारा खातीर दोतोर इस्पितळांत सदांच तयार आसता आणि रिस्क ऑफ डायिंग ऑफ अनट्रीटेड स्नेक बाईट इज ग्रेटर दॅन द रिस्क ऑफ डायिंग फ्रॉम ॲलर्जिक रिॲक्शन्स टू ESV. Moreover, ESV can be given under the cover of pre-medications to prevent or reduce the chance of allergic reactions. आणि केंद्रीय भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे गाईडलाईन्स असतात. नॅशनल स्नेक बाईट मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया आणि नॅशनल ॲक्शन प्लॅन फॉर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाईट अँड वेनमिंग, नॅपसे म्हणटा हेका. ह्या गाईडलाईन्साचे प्रमाणे दोतोर जे आसा तुमकां ESVचो डोस दितले. सो दिस इज हाऊ द ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर स्नेक बाईट. बरं डॉक्टर, म्हाका आनी सांगा, जशें आमी सुरवातीक म्हटलं की आजकाल जशें सोरपाक आपल्या जिवाचो भंय आसा तसो मनशाकूय आसता आणि ह्या सगळ्यांच्या मध्ये एक संघर्ष निर्माण जाला. हो संघर्ष आमी कसो टाळू शकता? सो द एनवायरमेंटल मेजर्स टू बी टेकन आर घरा भोंवतणी वनस्पत नेमान निवळ करून दवरात. वण्टी, दारां आणि बुन्यादींतली जे गॅप्स आसा, अंतर आसा, ताका सील करून दवरात. कृंतक आकर्षित करपी खाद्य पदार्थांक सारखे स्टोर करात सो दॅट यू डोंट अट्रॅक्ट rodents and in turn you don't attract snakes. रातीच्या वेळार घरा भोंवतणी उजवाडाची लायटी पेटयात. धान्य जे आसा ते सीलबंद आयदनात सारखे साठवून दवरात. वैयक्तीक सुरक्षेचे उपाय जे आसा ते आसा की भायर खास करून रातीच्या वेळार बंद पायतणां घालात. काळखान चलतना टॉर्च वापरात. वनस्पती मदल्यान चलतना मातशे आवाज निर्माण करत करत चलात. मेक सम नॉयज वायल वॉकिंग थ्रू वेजिटेशन. काळखांतल्या जाग्यार बसच्या पयलीं किंवा हात घालच्या पयलीं सारखे तपासून पळयात. प्रत्येक नागरिकाची ही जबाबदारी आसा की तुमी स्वता ही सुरक्षे विशीं माहिती जाणून घेवची आणि आपापल्या कुटुंबातल्या वांगड्याकूय ही माहिती दिवची. ही प्रत्येक नागरिकाची आपापल्या घराब्या तर्फे जबाबदारी जावन आसा. बरें, म्हाका दिसता डॉक्टर, सर्प चावल्या उपरांत कितें करप आणि कितें न करप किंवा ताचें कशें आमी वर्गीकरण करप हाची विस्कटान म्हायती करून दिल्या उपरांत बरेचशे लोक, म्हाका दिसता एक म्हत्वाचो मुद्दो जरी लोकांनी घेतलो की सर्पाक बेश्टोच मारप ना आणि ताजो फोटो काडप जर शक्य जालें जाल्यार, पण ताका मारून दोतोरा कडेन व्हरप ना, ताका हो सर्पान आपल्याक चावला अशें करपाचे प्रयोग करूं नये. दे कॅन बी ऑल्सो इक्वली डेंजरस. आणि म्हाका दिसता तुमी विस्कटान म्हायती करून दिली की कितें कितें जावं शकता, खंयच्या तरेचो सोरोप चालू जावं शकता. त्या खातीर आमची जी हॅलो डॉक्टर टीम आसा त्याच्या वतीन तशें आमच्या पळोवप्यांच्या वतीन तुमकां काळजान देव बरें करून. नमस्कार. थँक्यू.